सगळी उभी राहूया. मिसाची सुरुवातीक गायन करूया. 824 पेज 12. आम्ही दुसरो श्लोक गायतले. संतोषानी सोता तुका उसका खोदीन सोता तुका विशाल कोणान सोता तुका सगळेच कोणीन सोता तुका संतोषानी सोता तुका उसका खोदीन सोता तुका विशाल कोणान सोता तुका सगळेच कोणीन सोता तुका दुखा बोडी आसता तेन्ना मोचे भितर सुस्कार सोदता हांव तोला कितें करचें दुनियाचेरूच पातळून रावचें संकोस्तानी सोदता तुका मुस्क्या कोटीन सोदता तुका कुशाल कोणान सोदता तुका सगळेच कोडेन सोदता तुका. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबी आसूं. निमाणो सलाम आमचे भयणीक रिता कतरीना सेवरीना कॉस्ता हिका आमी करूंक आयल्या. खेरीत आमी तिका सुर्गींचे राज मागतना तिच्या घोवाक जुजे सांतान तेचेर हाका बोड मागुया. तशेंच जेरी तिचो पूत एकलोच पूत आनीक वेलंकी तिची सून आनी जॉसवेल तिचो नातो हांकां हें दूख क्रिस्ती मनान सोंसूंक मागुया. देव आपली वेण सगल्यांक उक्ती दवरता. सगल्यांचेर तो आपली कृपा घोशघोशांनी वतूंक आवडेता. पूण ही देवा कृपा घेवंक आमी पुर्ती आसप खूब गरजेचें. जिविताचें आंगोस्त नितोल दवरप म्हत्वाचें. तर उक्त्या आयदना भाशेन आमी आमचें जिवीत करूंक आनी देव शिकवणे उद्देशी आमी आमकांच कृपेचे नितोल आंगोश्टांनी निटूंक प्रयत्न करूंक फावो. ह्या आमचे प्रयत्न सुफल कर म्हूण ह्या मिसा बलिदानान देवाचो आदार मागतना ह्या आमचे भयणी पासत आमी मागुया. तिणें ह्या ताच्या संवसारी पयना वेळार देवाक जाय आसलेलें जिवीत जिवन सारलें. जिवितान जायते कोश्ट आनी दूख तिका भोगचे पडले. तरूय तिणें देवाचेर पातयेवन आपलें जिवीत सारलें. पूण सोबार पावटी मनशाची असोक्ताय उद्देशी ती आपल्या जिविताचें आंगोस्ट नितोल सांबाळूंक चुकला जाय. देवान तिचे असोक्तायेचेर न्हय बगर तिच्या बऱ्या जिविताचेर आपली काकुतीची नदर घालूंक आनी तिका सर्गीच्या जेवणान वांटो फावो करूंक आनी तिचे दुखेस्त करब्याक देवान आपलो सांगात फावो करूंक कोतकोत्यान ह्या मिसान तिचे पासत मागुया. परसमंत आमी आसा आनी देव आमकां पातक सोडून जिवीत बदलून ताचेशी परत येवंक मागता. आयचो काळ ओहलो आयची मनशां उचलीं की कोणाकूच भियेनात. देवाक सुद्दां भियेनात. देवाचे कायदे मानमेंत पाळिनात. शेवटाक आमी जाणा कित्याकूच उपकारना. ही आमची भयण कालच्या पोचच्या दिसाक मरून गेली. तिची यात्रा संवसारान संपली आनी शेवटाक तिका कांयच मोल ना जालें. फकत एकूच मोल सासणाचें जिवीत.
तिका मागता आसतना आमी ह्या संवसारांत आजून हांव ती जिविताची बदलणी करून देवाशी परत येवंक मागया आनी ही भेट तिका फावो जावंक मागणी आमची तिका पावंक आमी पातकी म्हणून ओळखून भोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्पपिदात देवाक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान सारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. हे पासून बागेन सरान सांगवार मरीक सगल्या देदकांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा पडिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवीदार देव आमची काकलूट करूं आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणांच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Krista kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko, Sonia kakutko. प्रार्थया. उमोर देवा आमच्या बाप्पा आमची मागणी दुलोबायेन आयकून घे. तुजो पूत मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो म्हूण आमी थीर बावडटान सोत मानता. ताच्या पुनर्जीवनपणांत कातरिना आमचे भयणींक वांटो दी म्हूण आनी आमचोय बरमसो ओदीक थीर कर म्हूण आमी मागता. आमच्या स्वाम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. इजियास प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोर्वेस्पोर अशें म्हणटा, जशें पावस आनी बरोफ मोलबातान पडटात आनी बेश्टी परतून चोडोनांत बोगोर वोंप्यांक बी आनी जेवतल्यांक जेवण दिवपाक जमीन शिंपतात आनी सुफळ कोत्तात आनी किल्लायतात. तशेंच म्हज्या तोंडांतलें भायर सरता तें उतर निर्फल जावन म्हजेशी परतून येना. बोगोर म्हजी कुशी पाळटा आनी हांवें करूंक फरमायलां तें शांती पावयता. देवाचें उतोरें. देवाचे गौरवकार. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यान निवारता. म्हणुया, आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची कित्ती गाजोयात. एका ताळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणया. सर्वेस्पोर हांव आशेन सोडटां. तो म्हाका जाप दिता आनी सगल्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळ्यांतले निवारता. ताचेर दोळे लावून रावात. तुमी संतोशान मुरगोटल्यात. तकली पोंदाक घालून तुमकां कधीच पडचें ना. दोळतिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगल्या आकांतांतलो ताका निवारलो. जबाब. आपल्या भक्तांक सर्वेस्पोर सगल्या तळमळांतले निवारता. सर्वेस्पोर कोट्या मनशांक पाट वळटा. पृथुमेचो ताचो उगडास नाच कोत्ता.
सर्वेस्पराचे दोळे बऱ्या मनशाचेर आसात, ताच्या मागण्यांची बोब ताच्या कानार पावता. जबाब आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळांतले निवारता. बरी मनशां उलो मारतात, सर्वेस्पर ताचें आयकता आनी सगळ्या आकांतांतली ताका निवारता. जाचे काळीज दुखवलां कोंटवलां ताचे सोशी सर्वेस्पर आसाच. जाचे मन कळवळटा वळवळटा ताचेर सर्वेस्पर हात ओडटा. जबाब आपल्या भोगतांक सर्वेस्पर सगळ्या तळमळ्यांतले निवारता. उद्गार हुंड्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसूं. मातेवा परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. एकदां जेजून म्हणलें, तुमी प्रार्थना करतात तेन्ना विदेशा पर्यान उतरांचो बोबाड करूं नाकात. उतरांची चोड बोबाडणी करून आपले मागणे आयकूंक येतले अशें तांकां दिसता. तुमी तांचे सारकीं जावनात, कारण तुमकां कितें गरजेचें तें तुमी मागचे आदींच तुमचो बाप जाणा. देखून तुमी मागणें प्रार्थना अशें करचें. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी, आनीक आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस. आनीक आमकां ताळणेन पळोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. खरेंच तुमी दुस्मानाच्यो चुकी बक्षात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षितलो. पूण तुमी दुस्मानाच्यो चुकी बक्षिनात जाल्यार तुमचो सर्गीचो बापूय तुमच्यो चुकी बक्षिचो ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. क्रिस्ताताय मोगाच्या बाबा भयणीनो, जिविताचेर नियाळ करता आसतना कोणें अशें म्हणलां, वी कम विथ नथिंग, we go with nothing, but we fight for everything. We come with nothing, we go with nothing, but we fight for everything. आनीक हें मनशापण, पूण जेन्ना देवाचो आत्मो ताका फावो जाता तेन्ना तो देवाचें रूप दुसऱ्यांक दाखोवंक पावता आनीक तो संवसाराचो उजवाड आनीक प्रितुमेचें मीठ जावंक पावता. रिता ही आमची भयण. तिचेर वीस हाडटा आसतना सादी एक वस्तरी उठ्ठा बसतना देवाचें आपोवणें तिका फावो जालें. ह्या जाग्यार येता आसतना पिलार पावलो
आनीक पाद्र अग्नेलान आपल्या जिवितांत कितें केल्लें ताचो म्हाका उगडास आयलो. साबार रेतीर केल्ल्या मोदें ताणें 1 म्हयनो रेतीर फकत मोर्नाचेर केलो. आनीक मोर्नाचेर नियाळ करता आसतना ताचो बोरवासो वाडलो, ताचो बावाड पिकलो आनीक अदीक शेगुणाचेर ताचेर विस्त गेली. मोजाट म्हणून एक फंकी मुजग जेन्ना ताच्या दुस्मानांक ताका जिवेशी मारूंक जाय आसलें तेन्ना ताच्या दुस्मानांनी खंय मोजाटाक पयशे दिवन मोर्नाचेर एक मीस बुरय म्हूण सांगलें. आनीक जेन्ना ताणें तें सुरू केलें मोरोण एक भिरांत आनीक निराशी जाल्लो मनीस, ताका आनीक दुसरें कांयच दिसना, तो शेवट पळयता ह्या चिंतनांनी मोजातान तें मीस बुरोवंक सुरू केलें. आनीक तातूंत आपली आख्खी भावनां घातलीं आनीक शेकी तें मीस बुरयता बुरयता ताची भलायकी बिगडली आनीक तो मेलो. आनीक ताच्या मोर्नाक तें मीस तांणी वाजयलें. जरी मोजातान मोर्नाक एक भिरांकूळ वस्त वो देखावो कसो पळयलो जाल्यार पाद्र अग्नेलान मोरोण शेवट न्हय पूण जिविताची सुरवात म्हूण सजमून घेतली. क्रिस्तांतांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, आमी सगलीं यात्रेकारां, आमी कोणूच ह्या संवसारांत रावंक येवंक ना. आमी 2-3 दिसांच्या ह्या संवसारांत आमी जियेतांव, आमी भोंवतांव, आमी आसांव जाल्यार हें देवाचें देणें. ही सा पावलोचीं उतरां आमकां लायतांव आनीक आमी म्हणटाव जिवीत देवाचें देणें. आमी जियेतांव, आमी भोंवतांव, आमी आसांव जाल्यार ही देवाची मांदावळ. जेन्ना जेजून आपल्या शिसांक मागणें शिकयलें तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें, तुमी एपरी मागणें करात, आमच्या बापा सुर्गींच्या. आनीक आपली विस्त बापाचेर दवरूंक तांकां उलो दिलो. सा पावलू जिविताचेर नियाळ करता आसतना म्हणटा, आमी एक दीस बापाक रूप रूप पळयतल्यांव. आमच्या ह्या संवसारी जिविताचे दीस काबार जाल्या उपरांत जेजू क्रिस्तान आमकां तयार केलां तें बगूंक आमकां फावो जातल्यांव. आनीक आपल्या मागण्यान जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, आमचो बाप स्वर्गार आसा आनीक तुमची वीस सदांच सुर्गीच्या वस्तूचेर आसूं दी. तुजें नांव पवित्र जावं म्हूण आनीक ताचें नांव पवित्र सांबाळूंक वावरात. तुजें राज आमकां येवं म्हूण मागतना तुज्यो कोरन्यो ताचें राज दुसऱ्यांक फावो करूंक जावं दी तुमचें मोन. तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. हे मागणें म्हणटा आसतना सा पावलू रोमकारांक बरोवन म्हणटा, क्रिस्ताची ओळख तुमकां आसा
जाल्यार क्रिस्ताचे दुस्मान तुमी जायनाका. जिविताक आळकोड दिनाका. जिवीत देवाचें देणें. हें थोड्यांक सगल्यांकूच एके तरेन तें फावो जायना. जिवीत एक मिस्तेर आनीक तें आमी समजोतना जायते फावटी देवाक उलो मारून देवाचेर पातयेवन आमी तें जियोंक प्रयत्न करता. बोगसोण्याची मनशां आमी जावुया. बाबरती मनशां कशीं आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें करूंक वावरुया. आयचें येशू वर्तमान वाचता आसतना आनेका कडेन जेजून आपल्या शिसांक सांगलां ताचो उगडास म्हाका आयलो. जेजू म्हणटा, तुमच्या दुस्मानाचो मोग करात आनीक तुमकां पिडापीड दितेल्या पासत मागात आनी अशें करून तुमी तुमच्या बापाचीं भुरगीं जातल्यात. क्रिस्तांय मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूचीं उतरां घेवन आमचें जिवीत जियोंक तितलें सोंपें जायना. पूण आमी ताचो पाटलाव करता आसतना आमच्या दिसा दिसपट्टे खुरीस घेवन ताचो पाटलाव केल्ल्या वेळार तो आमच्या आदाराक पावतलो. भियेनाका, हांव तुमच्या सांगाता आसा म्हणलेलो जेजू आमकां आपलो आशिर्वाद आनी कृपा फावो करतलो. रिता आमच्या भयणीची इविनाशी कूड घेवन ह्या देव मंदिरांत आयिल्ल्या वेळार जिविताचेर आमी विस्त मारता. वी कम विथ नथींग, वी गो विथ नथींग. जावं जिवीं जावं मेलोलीं आमी सगलीं सोमयाचीं. पुन्हा त्या वेळार आमी गायन करूया C7 पेज 31. बाबांनो, तुमचें आनी म्हजें बलिदान सत्पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र बेच्या देवाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, आमची देणी घे आनी तुजी काकलूट आमकां दाखय. तुज्या पुताच्या उपरिमीत मोगाच्या संस्कारांत वांटो घेवंक तूं आमकां फावो करताय. तशेंच रिता आमचे भयणींक ताच्या वैभवांत वांटो घेवंक फावो कर. हो उपकार आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवें आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सर्वेस्पराक सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासया. करून फावो
सर्वेस्परा पवित्र बाप्पा, सोर परविदारा आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय आमी तुका दिनभासूंक फावो, ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मरणांतलो जिवन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जीवनपणांचो बोरवोसो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा, तुज्या बाबडताचें जिवीत सोरोना तें बदलता. हें संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गार सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां दूद भोगतां बरोबर आनी सगळ्या सर्गीच्या सगळ्या दरबारा सांगती जे मोहिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी करता. पवित्र 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्ल्या तुज्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचें नांव येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणांची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरण सोसूंक वयच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मुडलो. तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हणे, ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणे, तुमी समेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्यानी सासणीक कोराचे रगत, पाकांचे बोगसडे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावरताचो घुट पोरगो घेवया, सोम्या जेजू आमी ओंडो खाता आनी एकाचीतले पियेता. इतले फावटी तूं लोवान येसो आमी तुजें नांव परगटा. बापा, तुज्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी ग्रास करता. जिविताचो मुंडो ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावकलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्मे वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले जे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचे बागीन बापा, फिलिप नेर आमची गवळी बापा आनी सगळे उदनकी वर्ग बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा, तुज्या चाकोरनेची रिथा सेवेरिनाची तूं काकूत कर. तिका ह्या संवसारांतली तुवें आपोवन व्हेली. तशें पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बराबर ती मेली, तशेंच ताचे बराबर ती पुनर्जीवन जावं. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणीची काकूत कर. तांकां आनीक तुजे इश्टागोतीन मेलोल्या समेस्तांक तुजें पळजळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मरे देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बगिवोन झुजे, बगिवोन दोनदुतांनीक सर्वकालीन तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर
ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतात जी मोहिमा गवूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू सवेम, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याचें एकपडान सोर पदवेदार बापाक सर्वंदून आनीक वैभव तुका सासणांच्या सासणांक आतांचो काळ मनीस सजमता आपूण हांगाच रावंक आयले म्हूण. देवान संवसार रचलो आनीक झाडां सुकणीं पालो सगळें रचलें आनी रचले मदें आमी पळयल्यार मनीस तेंगशी आनी सगळीं रचनां आपल्या खातीर जियेना दुसरे खातीर. पूण मनीस फकत मनीस आपल्या खातीर जियेता. मनीस सगळें आपल्याक फायद्याचें तें कोत्ता. मनीस पयशे आपलो देव कोत्ता. आपूण विसरता आपूण कित्याक ह्या संवसारांत आयला. देवाक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक विसरता. आनी त्याच खातीर आयचो समाज आमी पळयता आमी सगळीं धांवता. खंय धांवता आमी नकळो. सगळीं धांवता बिजी. दिसाक दिसभर मोबायलाचेर नेटाचेर हिस्टोग्रामाचेर जोण एकलो आपूण व्हडलो म्हणटा आनी पयशे करूंक फाटल्यान धांवता. शेवटाक आमी कांयच व्हरना. आतांच आमी आयकलां आमी रिती येता आनी रिती वेता पूण आमी सगळीं झगडटा ह्या संवसारांत. शेवटाक कांयच ना. कांयच आमी व्हरना. रिताय सगळे आमी तशेंच पळयता पूण आमी वता आमी देवाचो मोग केलो जाल्यार एकामेकाचो मोग केलो जाल्यार एकामेका खातीर आमचें जिवीत आमी सारलें जाल्यार आमी वता बऱ्यो करण्यो. आमी वता आमची पातकां. आमी वता देवाची कृपा. सुरवातेक सांगलां धवें फूल आंगोस्त्र म्हणजे कृपेचें जिवीत. ह्यार सगळें संवसारांतलें संवसारांत धरून वेता. आयज मनशां आयज क्रिस्तांव आयज आमची भुरगीं तरणाटीं मिसाक वचनात. साक्रमेंत घेयनात. टेर्स करिनात घरांत. बायबल वाचिनात. गांवां गांवांनी पास आसतात पासाक वचनात. जिवीत बदलनात. संवसाराचें जिवीत. शेवटाक खंय वयतले गाय. पापया तोरे निर्भाग्या तूं पाप ना रोडशी तूं इफेरनान पावशी. आमी आयज रिता सेव्हरिना खातीर मागूंक आयल्या. आतां तिच्यान कांयच करूंक जायना. देवान तिका जायतीं वर्सां दिलीं हें सर्गीचें राज जोडूंक देवाची वळख घेवंक ताचो मोग करूंक ताची सेवा करूंक आनी ताचे बरोबर जिवंक. मागुया तिका सर्गीचें राज आनीक आमकां उदीक करून आमचे खातीर आमी मागुया. देव आमकां उलो कोत्ता पातक सोडात जिवीत बदलात. आनी आजच्या दिसाक आयकलां मागणें आमी कशें करचें. मागणें आमच्या जिवितान चड गरजेचें. आनी मागणे वरवीं आमचेर आमच्या आपलेपणाचेर आमच्या गोरवाचेर आपल्या आशेचेर आमी झगडटा. हें व्हडलें हातयार. जाल्यार हे वेळार ही मागणी करया आनी सुर्गीचें राज हें आमचे भयणीचें जावं. आनी आयज म्हाका फाल्यां तुका आमकांय असलो देवाचो उलो येतलो तेन्ना आमी तयार आसूंक. मागुया. आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनीक आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बोगोस आनीक आमकां ताळण्यान पडून दिनाका पूण वायटांतल्यान आमकां निवार.
सर्वेस्परा सगळे वायटांतले आमकां निवार दया कन्या जिवितांत संस्कार आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सरुंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान उतरयता तर आमकां तुजे उदार काकुटीन सगळे पातकांतले आमकां सुटोय आनी सगळे आकांतांतले आमकां वाटाय स्वामी जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धरून दोतांक म्हळें ह्या वेळार तूं आमकां जण एकल्याक म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता सायबा आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका